सांगे बस स्टँडाच्या ध्वजाच्या खांब्याच्या नूतनीकरणाचे काम बऱ्या तरेन केला। तशेंच तारी पेट्यावयल्या पुलाच्या दुरुस्तीचे टेंडर मान्य जाल्ले आसा तेन्ना कामाक रोखडेच सुरवात करतले अशें नगराध्यक्ष अर्चना गांवकाराचें म्हणणें। झेंडावंदन करपा खातीर ताकतिकेन ध्वजाच्या खांब्याच्या केल्ल्या नूतनीकरणाच्या कामाचो दर्जो तपासतलो अशें उतर ह्या वेळार नगरपालिकेचे मुखेल अधिकारी सिद्धार्थ प्रभू हांणी दिलें। पयलीं म्हणल्यार ते फ्लॅग होस्टिंगाचे तेचे काय सगळे तुटले पांयां लागताले म्हणून ते हांवें कितें केलें एक बेश्टी रॉक तो तुटल्या ते मेन घालपा लायले तुटल्या तेजी हें केलें ना की सामकें ते लागता म्हणूनच हांवें केलें की आमी ते सांगपा म्हणल्यार तेजी ते फुटल्या म्हणूनच आमी घातले तेजी सगळी फूल आमी ती बॉडी फोडूं ना आनी दुसरें चेंजूय केलें ना नवे घातले ना फक्त आसा तेच आमी घातल्या तितून पयल्या मागीर कळटा। दुसरें म्हणल्यार पुलाचेर म्हाजे की तेणी एक आमच्यानी एक संगमेश्वर आमी कावन्सिलर आसा तेणी एक इशू काडलो मिटींग पॉयंट घातलो की पुलाचें कशें कितें अशें म्हणून हांवें तेच सांगलें कितें की आमी हांगा डिस्कस करतालीं कित्याक तेजें टेंडर जाल्लें आसा फक्त तो येवपाचो उरला आमचेर म्हणून हांगच्यान आमी हें डिस्कस करता मागीर कावन्सिलर गेलो आनी भायर ते न्यूज दिलो की तेजें पुलाचें कांय जालें ना कितें अशें तशें म्हणून 15 on the request of chairperson and the sanction amount 15k 15,000 municipal engineer an estimate केलो now 15,000 जाय so as a emergency fund आमी तो रिलीज केल्लो so आतां तेजे कितें बिल्स बी कितें आसा पळय ते आमी एक्सपेन्सीस कितें जाला तो आमी लावना सो ते आतां येवपाचें उरता बिल्स कितें 15k असो स्पेंड जावना सो कितें स्पेंड जाला तो हांव पळयतलो आनी कितकें काम जाला पळय ते हांव सारकें पळयतलो सारकें कितें आसा पळय रिपेयर जालो तो रिपेयर केले जे कितें रिपेयर केला इमर्जन्सीक लागून 1-2 days प्रायर आमी ते इमर्जन्सी केला सो ते कितें केला पळय सो अर्जंटली केला म्हणटकूच कितें आसता ते मातशें कितें वयर सकयल जाता सो ते हांव कितें जालां तें पळयता आनी कितको स्पेंड जाला पळय एक्सपेंडिचर तें सांगता।